नमस्कार टी टाइम बुलेटिनात येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। मुख्यमंत्री पदकांच्या नावांची घोषणा। बरी कामगिरी केल्ल्या 7 पोलीस अधिकाऱ्यांक तशेंच 3 उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांक मुख्यमंत्री पदक जाहीर। माटवे दाबोळ पेट्रोल जन्य पदार्थ लिकेजा उपरांत आता देस्तेरोच्या लोकां मदीं भय। देस्तेरो वाठारांतूय असोच प्रकार घडपाची शक्यताय म्हूण थळाव्यांचो दावो। मोरजे हॉटेलांत महाराष्ट्र साताराचे बायलेचेर अनवळखी मनशान केली बळजबरी। गुन्यांव नोंद, दुबाविताक अटक। काजरवाडा बेतोड्या सापडली पुरिल्ल्या अवस्थेत थळाव्याची कूड। खून करून ही कूड पुल्ल्या असो दुबाव। फोंडा पुलीस करतात फुडलो तपास। रशियन कैद्यांक चोरया मोबायल दिवपी बंदखण मंत्रालयाकडेन संबंदीत एके बायलेक आयआरबी पुलिसांन धरली। अर्जुन पुलिशेन आंतरराष्ट्रीय सेक्स रॅकेटाचो केलो पर्दाफाश। 2 विदेशी नागरिकांसयत 4 जाणां आड नोंदयलो गुन्यांव। आता खबरो विस्तारांत। बरी कामगिरी केल्ल्या 7 पोलीस अधिकाऱ्यांक तशेंच 3 उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांक मुख्यमंत्री पदकां जाहीर जाल्यात। गोंय मुक्ती दिसा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या हस्तुकी ह्या पदकांचे वांटप जातले। पुलीस खाते तशेंच उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांक ही पदां जाहीर जातात। उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक निधीन वाल्सन हांच्या सयत 7 पुलिसांक बरी कामगिरी केल्या बद्दल मुख्यमंत्री भांगरा पदकां फावो जाल्लेली आसा। 19 डिसेंबराक गोंयच्या मुक्ती दिनाच्या दिसा ही मुख्यमंत्री भांगरा पदकां तांकां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी भेटयतले। त्याच बरोबर होमगार्ड ज्ञानेश्वर तुळसकर आणि सिंधिया रॉड्रिग्स हांकां मुख्यमंत्री गृहरक्षक पदक फावो जाल्लेले आसा। तशेंच उजो पालोवपी दळाच्या 3 अधिकाऱ्यांक मुख्यमंत्री पदक फावो जाल्लेले आसा। तर हाची वळेरी अशी आसा, उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक निधीन वाल्सन हांकां मुख्यमंत्री भांगरा पदक फावो जाल्लेले आसा। त्याच बरोबर मडगांवचे कोंकण रेल्वेचे पुलीस उप अधीक्षक गुरुदास कदम, केपें उपविभागीय पुलीस उप अधीक्षक निलेश राणे, कालांगूटचे पुलीस निरीक्षक परेश नायक, ओल्ड गोयचे सहाय्यक निरीक्षक निळखंठ एकावडे, कोलवा वाहतूक विभागाचे सहाय्यक निरीक्षक जितेंद्र फळदेसाय, पणजेचे हवालदार नितीन गांवकर। त्याचबरोबर उजो पालोवपी दळाचे जे अधिकारी आसात तांकां मुख्यमंत्री अग्निसेवा पदक फावो जाल्लेले आसा। तांची नांवां अशीं आसा: उप अधिकारी शिवराम नायक, लिडिंग फायर फायटर विष्णू गावस, फायर फायटर नितेश पागी। अशी ही वळेरी आसा। 7 पुलिसांक मुख्यमंत्री भांगरा पदक फावो जाल्लेली आसा आणि ही जी पदकां आसा मुख्यमंत्री भांगरा पदक ती तांकां गोंय मुक्ती दिनाच्या दिसा म्हटल्यार 19 डिसेंबराक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी भेटयतले। माटवे दाबोळे पेट्रोल जन्य पदार्थ लिकेजा उपरांत आता देस्तेरो वाठारांतल्या लोकां मदीं भय पातळ्ळा। देस्तेरो वाठारांतूय असोच प्रकार घडपाची शक्यताय आसा म्हूण थळाव्यांचो दावो। कांय दिसा पयलीं जुवारी एग्रो कॅमिकल्साच्या पायपलायन लिकेजाक लागून माटवे दाबोळे उदकाच्यो बांयो प्रदूशीत जाल्ल्यो। फकत बांयोच न्ही जाल्यार व्हाळ आनी शेताय प्रदूशीत जाल्ली। आतां असोच प्रकार देस्तेरो वाठारांत घडत म्हूण थळाव्यांक हुस्को। हाचे कारण म्हळ्यार देस्तेरो वाठारांतल्यान व्हेल्ली जुवारी एग्रो कॅमिकल्साची पायपलायन मातयेंत फकत अर्दो मिटराचेर आसा। ताका लागून हांगाय अशे तरेची लिकेज जावपाची शक्यताय थळाव्यांनी उक्तायल्या। हाचे पयलीं आतां जायतीं वर्सां जालीं जेन्ना मांगूर जेन्ना ब्लास्ट जालोलो नाफ्ताचो, तेन्ना आमकां कळोन येयलेलें कितें नाफ्ता आनी कितें आहा तें। आनी तशेंच आतां दाबोली खंय बीन पेट्रोल लिकेज जावपाक लागलें, म्हणजे व्हाळान बिडान वचपाक लागले, बांयन वचपाक लागले। जेन्ना बोवाळ पडलो तेन्ना आमी जेन्ना न्यूजाचेर पळयलें आनी सडनली आतां पळयत जाल्यार हिंगा आमचे देस्तेरो कडेन हिंगा एक पॉयंट आसा पेट्रोलांचे जे पेट्रोलाचे कितें पायप हिंगा काल फोंडपाक लागले जाल्यार आमी येयले आनी ताका विचारलें, बाबा तूं हिंगा कोण कितें करता, कित्याक फोंडटा म्हणून विचारलें। तो बोलो हमारा ऑफिसर से बात करो। ऑफिसराक आपयलें, ऑफिसान बोलो आमी कितें पॉयंट बसयता। आमी सडनली फोन पळयत जाल्यार हाफ मिटरूय ना।
आनी ही पेट्रोलाची जी लायन आसा ही हाफ मिटर न्हय, ही कितले पोनाक आसपा जाय, भितून आसपा जाय, 3 मिटर जमीन भितून आसपा जाय. ही हाफ मिटर वयर सारकी वयर अशी दवरलेले आहा की सारखे आमी बॉम्ब ब्लास्ट सारखे मोरण काबार जावपाचे. आयज आमी सारखे आमकां भिरांत असली भिरांत वाटली दिसता की हिंगा हे जे पोवन आनी दुसरे म्हणटा ते ताणें सारके हिंगाच्यान लायन ही आख्खी एरिया स्लम एरिया, हिंगा देसर म्हणटा सगळे स्लम एरिया आनी हिंगाच्यान ती सगळी पेट्रोलिंगाची लायन हिंगा गेलेली आहा. आनी इतले अगर तुमी हाफ मिटरचे अगर अशें जालें फाल्यां हिंगा बी कितें जालें समज खंय बाय मिस्टेक कोणी सिगरेट ओडली आतां कितें ते बीन खंय कितें बी उजो पेटलो कितें बी ब्लास्ट जालो हेजी जबाबदारी कोण घेतलो. जाता तितले हिंगाचे कोण आमच्या वॉर्ड कावन्सिलर आसा, वायस चेअरपर्सन आसा आमचो कावन्सिलर रामचंद्र कामत, कावन्सिलर आसा, तसोच आमचो आमदार आसा, MLA आसा, तेमी हे बसून खंय तुमी डिस्कशन करपा जाय. आयज आमी बॉमाचेर बसलेले आहा. फकत अर्दो मीटर जमनीत आशिल्ली ही जुवारी एग्रो केमिकल्साची पायपलायन बेगोबेर काडली ना जाल्यार कंपनी आड कागाळ करपाची शिटकावणी थळावो नगरसेवक आनी उपनगराध्यक्ष रामचंद्र कामत हांणी दिल्या. हांव पयला दोळ्यान आनी हांव शॉक जाला ते जमनीच्या लेवलाक आहा, 1 फूट सुद्दां भितर ना, जमनीच्या लेवलाक आहा ती पायपलायन. थंय मातशी माती वयर आहा म्हणून ती भितर दिसता पायपलायन, एक्चुली जमनीच्या लेवलाक आहा. हेजे आतां ही पायपलायन आतां ही अशी दवरपाची, हांव तेजेर आतां कंप्लेंट घालता, ऑब्जेक्शन घालतलो तेजेर. पूण ही पायपलायन बी तेंच्यांनी आतां ताका विचारलें आमी, तो कोण आहलो तेंचे, तो म्हणटा कितें आमी एवरी 500 मिटर्साक कितें लायता म्हणटा ते आमी. हेचे फुडें लिकेज जाल्यार तांकां रोखडी कळ्ळी अशें फूल लायनीक हांगाच्यान ते थंय लायता म्हणटा वयर पर्यंत. तेजेर तांकां कळटलें आनी कितें जातलें खबर ना. पूण ही पायपलायन सकयल वचपा जाय, ही तेंची ऑथॉरिटी आहा पळय ही तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेंच्यांनी पळोवपा जाय. लोकांक हांगा त्रास जावपा जायना म्हणलें. गेल्या फावटी मांगरान जालें, मांगरांतले जिवीत हानी जाल्या थंय आनी वयल्यान सगळीं झाडां बिडां उजो लागून कितले डॅमेज जाल्ले ते. आतां सगळ्यो बांयो उडयल्यो दाबल्यो. हे सिमंतची बायट हांवें पयल्ली, सीएम म्हणटालो सगळी पायपलायन चेंज करता. तीच तेंच्यांनी कितें चेंज करून प्रॉपर तरेन घालपा जाय आख्खी परत. ही म्हाका दिसता अशें आसून आनी फुडें चलपाना. गोमंतक टीव्ही खातीर देस्तेरोच्यान शुभम तिळोजी. विठ्ठलदास मोर्जे एका हॉटेलांत रावपी साताराच्या बायलेचेर लैंगीक अत्याचार जावपाची दुर्दैवी घडणूक घडल्या. मध्यान राती बायलेच्या रुमांत वचून एका अनवळखी मनशान बायलेचेर बळजबरी करून थंयच्यान पळ काडलो. पीडित बायलेन अशा प्रकारची कागाळ पेडणे पुलिशेन नोंद केल्या. पुलिसांनी कारवाय करून दुबाविताक अटक केली. जिवाचो गोवा करपाक आयिल्ल्या एका सातारा महाराष्ट्र हांगासरल्या 29 वर्षीय महिलेचेर विठ्ठलदासवाडा मोर्जी दर्या देगेल्या एका रेस्टॉरंटाचेर पयल्या मजल्याचेर रेप करपाची घडणूक घडल्या. त्या विशयी पीडित महिलेन पेडणे पोलिसांकडे कागाळ दिल्या. ज्या वाठारान एका हॉटेलात ही महिला रावताली त्या पयल्या मजल्याचेर 14 तारखेक रातच्या 2 उपरांत एक अज्ञान दादलो मनीस ताच्या खोलीत प्रवेश केलो आणि ताचेर लैंगिक अत्याचार करपाचो यत्न केलो. त्या बायल मनशेन तेका धरपाचो यत्न केलो पूण तो काळोखाचो फायदो घेत पळून गेला. पेडणे पोलिसांकडे कागाळ दिल्या उपरांत पेडणे पोलीस निरीक्षक सचिन लोकरे आणि संशयिताच्या विरोधात कागाळ नोंद केल्या. फुडलो तपास तेच करीत आसा. काजरवाडा बेतोड्या बिरेस्तारा राती रस्त्या कुशीक मातयेन पुरोवन दवरिल्ल्या अवस्थेन थळाव्याची कूड सापडली. खून करून ही कूड मातयेन पुरयल्या असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. फोंडा पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात.
ब्रेस्तारा राती काजरवाडा बेतोड्या रस्त्या कुशीक पुरिल्ल्या अवस्थेत तळाव्याची कूड सापडली. हाचो कोणे तरी खून करून रस्त्या कुशीच्या फोंडकुलांत कूड पुरोवन दवरला असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. काजरवाडा बेतोडेचो रविदास गावडे फाटले 2 दीस बेपत्ता आशिल्लो आनी ताचो सोदवाव चालू आशिल्लो. बेतोडा जंक्शनार आशिल्ल्या दुकानांतल्या सीसीटीव्ही कॅमेराच्या आदारान काजरवाडा मार्गान वतना तळाव्यांक तो दिसलो. उपरांत त्याच मार्गान तांच्यांनी सोदवावर सुरू केलो. पयलीं रस्त्या कुशीक ताचे चप्पल सापडले आनी उपरांत रस्त्या कुशीच्या फोंडकुलांत पुरोवन दवरिल्ली कूड मेळ्ळी. ह्या घडणुके उपरांत तळाव्यांनी रस्तोय आडायलो. जाल्यार रस्त्यार जे म्हालाचे ट्रक पार्क करून दवरतात तांकां काडचे अशी कागाळ तळाव्यांनी खूबदां केल्ली, पूण कोणेच हाचेर लक्ष दिलें ना अशें तळावे सांगतात. आता ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास फोंडा पुलीस करतात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आता कोलवार जेलींतली एक धक्कोदायक घडणूक उक्ताडार आयल्या. रशियन कैद्याक चोरया मोबायल दिवपी खुद्द बंदखण मंत्रालया कडेन संबंदीत एके बायल अधिकाऱ्याक IRB पुलिसांनी धरली. नेमके कितें घडलें तें पळोवया. कोलवार बंदखणींतल्या रशियन कैद्या खातीर मोबायल फोन घेवन वचपी एके बायलेक IRB पंगडान धरली. आश्चर्यचकीत गजाल म्हळ्यार ही बायल बंदखण मंत्रालय सेवे कडेन संबंदीत आशिल्ली. एक मोबायल फोन आनी 4 सिम कार्डां कपड्यांनी लिपोवन ती एका रशियन कैद्याक दिवपाक वताली तेन्नाच तिका IRB पुलिशेन धरिल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या. मजगतीं मोबायल फोन बंदखणींत आशिल्ल्या रशियन कैद्याक दिवपाक गेल्ल्याची तिणें कबुलीय दिल्या. अर्जुन पुलिशेन आंतरराष्ट्रीय सेक्स रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. हे घडणुकेन पुलिशेन 2 विदेशी नागरिकां सयत 4 जाणां आड गुन्यांव नोंद केला. तशेंच सेक्स रॅकेटान घुस्पल्ल्या 2 विदेशी चलयांची सुटका केल्या. फुडलो तपास चालू आसा. अर्जुना पुलिसांनी आंतरराष्ट्रीय सेक्स रॅकेटीचो पर्दाफाश केलो आसा. ह्या घडणुकेन पुलिसांनी 2 विदेशी नागरिकां सयत 4 जाणां आड गुन्यांव नोंद केलो आसा. तशेंच ह्या सेक्स रॅकेटान घुसपिल्ल्या 2 विदेशी चलयांची सुटकाय केल्ली आसा. फुडलो तपास खोलायेन चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोदीकर. दिवचल साखळे रस्त्या वयल्या जाटये कॉलेजी कडेन बसपी नुस्तें विक्रेत्यां आड कारवाय करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात. रस्त्या वयल्या विक्रेत्यां आड कारवाय करची अशें निवेदन कारापूर पंचायतीन पुलीस आनी हेर प्रशासकीय यंत्रणांक भेटयल्या. कारापूर सरवण पंचायत वाठारात येवपी दिवचल साखळे रस्त्याचेर वाटादेव हांगासर नुस्तेकारांची समस्या दिसान दीस वाडत आसा. वाटादेव सरवणच्या जाटये कॉलेजी कडेन तर ही समस्या गंभीर जाल्या. कॉलेजी कडेन रस्त्या कुशीक बसून नुस्तें विकपी विक्रेत्यांक लागून येरादारी आडमेळी जाता. दुसरे वटेन नुस्तेकार पिड्यार नुस्तें आनी घाण उदक रस्त्याचेर उडयतात. देखून कॉलेजी कडेन घाण निर्माण जाता. ताचो प्रवाशां वांगडा कॉलेजींतल्या शिक्षकां सयत विद्यार्थ्यांक त्रास जाता. साखळे बिचोले हायवे मेन करून सरवण ते बिचोले इंडस्ट्री पर्यंत जे फिश वेंडर्स, फ्रुट्स वेंडर्स आनी वेजिटेबल वेंडर्स बसता तांकां कंटिन्युअसली म्हाका दिसता आतां पर्यंत 7-8 नोटिश्यो सर्व जाल्ल्यो आसा ह्या 1 वर्सान कितें. आनी ह्यो नोटिश्यो सर्व करता आसतना हांव आमची जी स्टाफ MTS जे आसा तांकां हांवें पेट्रोलिंगाकूय सांगलेलें कितें. आनी सेकंड ह्याच पद्दतीन हांवें डेप्युटी कलेक्टर PWD रोड्स जांकां हायवे लागता, परत PI ट्रॅफिक सेल आनी स्टेशन PI हांकां हांवें लेटरां केल्ली कितें. आनी जशी लेटरां केली आनी पेट्रोलिंग केलें काय ते 15 ते 1 म्हयनो ते खंयच दिसना. परत येवन ते आसा तशें आपल्या जाग्यार बसता. आनी मेन करून जे जाटये कॉलेज आसा स्पीड ब्रेकर फिश वेंडरांचो तो एक जंक्शन जाल्लो आसा कितें. म्हाका पयर आमचे जाटये कॉलेजचे प्रिंसिपलांचो कॉल येयल्लो. तेंचे फोन येतात. हांवें लेटरां सगल्यांक सर्व केल्ली आसा. तितून चार कोण तरी वेंडर्स गावल्या. तेंचे मोबायल नंबरूय घेतले आनी तांकां लास्ट फायनल इन्स्ट्रक्शनूय दिल्ले आसा स्टाफा थ्रू की हांगा बाबा विथ इमिडिएट एफेक्ट तुमी उठचे म्हणून. आनी कंटिन्यू काय सरपंच किंवा MLA काय थंय
पेट्रोलिंग काय करूं शकना. प्रत्येक आतां डिपार्टमेंट आसा. हायवे हो पडटा PWD रोड्स, त्याच बरोबर PI स्टेशनाकूय कळिल्लें आसा. त्या प्रमाणे ट्रॅफिक सेल PIकूय लॅटर दिल्ले आसा. तेंची ती तितकेच कर्तव्य आसा की तेंच्यांनी ते हें करचें. परत डेप्युटी कलेक्टराकूय दिल्लें आसा. थ्रू तलाठी तेणी पेट्रोलिंग करूं येता. कितें कारापूर सर्वण पंचायत वाठारांतल्या वाठादेव हांगासर आशिल्ले झांटे कॉलेजी कडेन सध्या एक गंभीर समस्या उप्रासल्या. ही समस्या म्हळ्यार झांटे कॉलेजी कडेन आशिल्ल्या मुख्य रस्त्याचेर कांय नुस्तें विकपी नुस्तें विकपाचो वेवसाय करतात. दर दिसा सांजेच्या वेळार कांय नुस्तें विक्रेते ह्या रस्त्याचेर बसून थंय राती उसरां मेरेन नुस्तें विकतात. नुस्तें विकून जाले उपरांत ते नुस्तेकार उरिल्लें नुस्तें आनी नुस्त्याचें घाण उदक थंयच रस्त्याक कुशीक झांटे कॉलेजीच्या कंपाउंडा कडेन उडयतात. ताका लागून ह्या वाठारांत सद्या नुस्त्याच्यो खाडी पातळ्ळा. ताचो रस्त्यान यो वच करपी प्रवाशा सयत झांटे कॉलेजीत शिकपी भुरगीं आनी शिक्षकांक त्रास सोंसचो पडटा. हे घाणीचो भलायकीचेरूय परिणाम जावंक शकता अशी भिरांत आसा. हे विशीं कारापूर सर्वणचे सरपंच दत्तप्रसाद खारखंडे हांकां मेळ्ळे तेन्ना ताणें हे विशीं पुलीस आनी हेर प्रशासकीय यंत्रणांक निवेदन दिवन ह्या नुस्तें विक्रेत्यांचेर कारवाय करत अशी मागणी केल्ल्याचें सांगलां. आतां पळोवचें पडटलें झांटे कॉलेजी कडेन बसून येरादारीक आनी विद्यार्थ्यां सयत प्रवाशांक त्रासदायक थारिल्ल्या ह्या नुस्तें विक्रेत्यांचेर केन्ना कारवाय जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. भुरग्यांक विज्ञानाचें ज्ञान आनीक बरे तरेन मेळचें म्हूण सरकारा वतीन काकोडा ITIंत एक नवो उपक्रम म्हूण टिंकरिंग लॅब सुरू जाला. मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकीं लॅबाचें उक्तावण जालें. सायंटिफीक आउटलूक भुरग्यां मदीं निर्माण जावचो म्हूण हो लॅब हाडिल्ल्याचें मंत्री सुभाष फळदेसायन सांगलें. Actually, this is a prototype method. In the real time, everywhere in the industry. And in motor, difference of context in passenger सायंटिफीक आउटलूक आमच्या भुरग्यांमध्ये एक निर्माण जावपाक जाय, तांकां आवड निर्माण जावपाक जाय, तातूंतल्यान इनोवेशन जावपाक जाय, तातूंतल्यान इन्वेन्शन जावपाक जाय, तातूंतल्यान रिसर्च जावपाक जाय आनी मॉडेल्स येवपाक जाय. सो ताजे खातीर म्हाका दिसता की स्टॅम इलेक्ट्रॉनिक्स इज ड्रीम बीग, थिंक बीग हो कॉन्सेप्ट घेवन ते वतात आनी तातूंत भितर आमचे रोबोटिक्स आसता, स्टॅम इलेक्ट्रॉनिक्स आसतात. आमी हातूंत भितर इन्क्युबेटर आसा जे नवे स्टार्ट करता आसतना इन्क्युबेटेक्स, वर्क स्टेशन्स, तातूंत भितर अशे अनेक तरेचे मॉडेल डेव्हलप केल्ले आसा, प्रोटोटायप डेव्हलप केल्ले आसा. लुकिंग एट दॅट दी स्टुडंट्स आर इन्स्पायर्ड, मोटिवेटेड टू गो इन फॉर न्यू रिसर्च. वट एवर दे डू, they will be given spares, they will be given devices, they will be given those components
with which they can derive and make their own model wherein some output will come. What to do, how to do, and what to produce. So these are the three concepts. Like तांकां खबर आसा की what to do म्हणून एक सांगले, how to do हे तांणी हें करपाक जाय. What to do work questions तांकां, what to do is a assignment for them, what to do is a practical for them. How to do, they have to apply their knowledge, they have to gain the experience, they have to learn the PCBs, they have to learn the circuits, they will be given the capacitors or switches, everything what is available. So it all depends on how efficiently they handle all the components and then get the network of all these circuits and give a fantastic results wherein they save the energy or they transform the energy from one form to another energy. So these are the things that we keep on developing, saving the energy, saving the efficiency, bringing the precision and bringing the accuracy. So all things are happening, and as the science advances, आमचे भितर चड आनी चड एफिशियन्सी येता आनी आमचे जे प्रोटोटाइप्स आसा, आमचे जे कंपोनंट्स आसा, दे आर गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर विथ हाय प्रिसिजन, हाय एक्युरसी एंड हाय एफिशियन्सी विथ म्हणजे ताची सायज बारीक जाता पूण ताची एफिशियन्सी खूब मोठ्यान जाता. सो these are the inventions that we do normally. So I congratulate and compliment ITI काकोडा तुमचे विनय बाब आसतले, विनोद आसतले, आज आमचे मदीं काकोडकराचे मॅनेजमेंटूय आयिल्लो, प्रदीप बाब आयिल्ले आसात, आनी ऑल दी इंस्ट्रक्टर्स आनी प्रिंसिपल, दे हॅव कम एंड दे हॅव ब्रॉट दिस. सो म्हाका माननीय मुख्यमंत्र्यांनी एक सायन्स म्हणजे तो एक डॉक्टर आसा आनी तातूंतल्यान सायन्स डेव्हलप जावपा खातीर आमचे फिजिक्स आसतले जावं बाकीच्यो ज्यो गजाली आसात तातूंतल्यान मॅक्झिमम आउटपूट डिरायव कशें करप आनी त्या भुरग्यांक सायंटिफीक आउटलूक कसो दिवप, इंट्रस्ट कसो करप, मोटिवेट कसो करप, तांकां इन्स्पिरेशन कशें मेळप, तर हें जावपाक जाय. दाबोळे आनी वास्कोंत रातच्या वेळार खंयच्याय जाग्यार पिवपाक बसपी 16 जाणांक वास्को पुलिसांनी कलम 34 खाला अटक केले. ही मोहीम चालूच उरतली अशें पुलीस निरीक्षक कपिल नाईक हाणें सांगलें. कितें जाता की आमकां कॉल डेली येतात की जे थोडे भुरगे आसात ते ओपन पिवपाक बसतात आनी ते पळोवपाक गेल्यार कितें ते सगळेच दिसपाक बरें दिसना. सगळ्याक कोणी आतां वतात ते सायडीन, कोण बरे लोक वतात ते पळोवपाक बरें दिसना आनी आमची पेट्रोलिंग चालूच आसता. पण ह्या दिसांनी आमी मातशें स्ट्रिक्ट धरला. आमी एवरी इवनिंग आनी दिसाचे बी सरप्रायज चॅक करतात आनी अशें कोणी जर दिसले जे ओपन पिवपाक बशिल्ले जाल्यार तांकां आमी तांचेर एक्शन घेतात, पुलीस स्टेशन हाडटात आनी तांचेर कितें एक्शन घेतात. सो काल आमी अशीच एक सरप्रायज चॅक केल्ले आनी आमी वाडे, चिखलीम आनी बोगमालो एरिया हांगा आमी पेट्रोलिंग केल्लें आनी तेन्ना आमकां सुमार 16 सुमार अशे भुरगे ओपन रस्त्यार पिवपाक बशिल्ले दिसले. सो आमी तांकां डिटेन केले आनी तांकां पुलीस स्टेशनार हाडले आनी तांच्या 34(6) IP एक्टा अंडर तांचेर एक्शन घेतलें. अशी ड्रायव्ह तुमी कंटिन्यू दवरला? ती कंटिन्यू दवरतली आमी, कित्याक हाजी पयलीं आमी केलें आनी हाजी पयलीं हांवें सांगिल्लें की अशें कोण रस्त्यार बसून दितात बी तांकां ताजे पासून तांकां थारो नासतलो. तरी आसतना थोडे बसतात. सो ही आमची ड्रायव्ह चालूच उरतली आनी जे पळय अशें कोण पिवपाक बसतात तांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली वतली. तरी तांकां एक लावड मेसेज कितें तुमचें? लावड मेसेज हाजी पयलीं दिल्ली आसा की तशें बसनाकात, पूण तरी आसतना थोडे कितें भुरगे आसतात, थोडे बसतात, मुद्दम बसतात. सो तांणी बसता जाल्यार ते बंद करचे, ना जाल्यार तांचेर हाजे फुडें एक्शन जातली. परत जर ते मेळ्ळे जाल्यार परतूय तांचेर एक्शन जातली आनी तेजेर कितें ते सेक्शना अंडर तांचेर कारवाय केली वतली. सांग्यार फाटलीं 2-1 वर्सां जालीं हावेतीन मास्करेनस हो कंत्राटदार शेतकारांचो ऊस खानापूर लैला कंपनीन घालता. तो ऊसकारांची ऊसाची बिलां आनी पयशे सारके आनी वेळार पयशे दिता. अंदूय ताणेंच आमचो ऊस व्हरचो म्हूण सांगे कोटालेच्या ऊसकारांची मागणी. सांग्यार कोर्टाली वाठारांतले शेतकार तांचो ऊस हावेतीन मास्करेनसानूच व्हरपाक जाय. फाटलीं 2 वर्सां जालीं हावेतीन मास्करेनस ऊसकारांचो ऊस खानापूरचे लैला ऊस फॅक्टरीत व्हरता. ताचे आड जे पयशांचे आरोप जाल्यात ते सामके फटीचे. हावेतीन वेळार आनी जितले जाता तितले पयशे शेतकाराक दिता म्हूण सांगे कोर्टालीच्या ऊसकारांचो दावो. आमचे 2 वर्सां ऊस मारलो आनी 3री वर्स तेजें, पूण आमकां केन्नाच प्रॉब्लेम जालो ना. जायत लोकांनी तेजेर कितें तरी फाटल्या दिसांनी व्हिडिओ घातले,
पूण आमकां दुसऱ्याचेर आरोप करपाचो ना. तेणे हेजेर आरोप केलो तेजेर आमी आरोप करना. पूण हेणे आमकां केन्नाच 5 पयशां फटोवूं ना. ओरिजिनल डुप्लिकेट स्लीप पळय म्हणटा ती स्लीप आमकां टायमार आमची स्लिपी मेळ्ळ्यो. हांव एक सादारण 1000 टन ऊस काडटा आनी ह्या ऊसाची म्हाका प्रत्येक टायमार जे पळय म्हजी फिल्डाच्यान गाडी वयतात परती ती गाडी लोडाक येतात त्या टायमार म्हाका ओरिजिनल स्लीप म्हणजे म्हाका मेळ्ळी. पूण तितूंक एक पयशाचो ना कितें तितूंक कांयच हें ना, कांयच प्रॉब्लेम कांय ना. तो जर ऊस मारलो ना जाल्यार तो थंयच उरपाचो. मुखाल्ले फुडले सिजनाक ती आनी क्रॉप घेवपाची आनी कांयच परिस्थिती ना. तो सांगले ते भाशेन ऊस मारून व्हरता आनी ती जमीन निवळ जाता आनी तेजे नंतर मागीर दुसऱ्या वर्सा आमी दुसरी क्रॉप घेता. तर हायटीन तर ना जाल्यार हें शक्य ना. ह्या उशार दर वर्साक आमगे हायटीन बाब टोळे हाडून आमचे उशळ कापून व्हरतालो. आमकां टायम टू टायम वेवस्थीत आमकां कापून व्हरतालो आनी आमकां तो जे कितें पयशे आसा त्या वेळेवर आमकां पयशे दितालो आनी तेणे आमकां कसलेच त्रास म्हणटा करूना. तेच बराबर दारबांदोडेचो संजीवनी साखर कारखानो सरकारान बेगोबेग सुरू करचो. इथॉनॉल जाल्यार इथॉनॉल मात बेगोबेग सुरू करात म्हण ऊसकारांची मागणी. आनी आतां तशें फॅक्टरी आसपय न्हू, ही फॅक्टरीन सरकारान कितें करची, ही फॅक्टरीन पळय कितें सांगलां आमकां, सरकारान पळय कितें सांगलां 2 वर्सांचें कितें दिता तें आमकां वेळेवेळ कोण फॅक्टरी चालू करची बरे भशेन आनी आमकां वेळेवेळ आमकां तें कमिशन दिवपा पळय न्हू तें दर वर्साक दिवचें. हय हेजे पयलीं आमी गोवोरमेंटान पळय कितें दिलां तें वेवस्थीत आमकां पावलां आनी आमी गोवोरमेंटाचेर एकदम खूश आसात. तशें आतां ही फॅक्टरी तर चालू केली जायत आमकां गोवोरमेंटाचें गोवोरमेंट आमकां आमच्या जमनीचो विकास करपाक मेळटलो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरी सतरकर. अयोध्याच्या श्रीराम मंदिराच्या उक्तावण सुवाळ्या निमतान तपोभूमी गुरुपीठान चलो अयोध्या या अभियानाचे आयोजन केला. या अभियानाची सुरवात 17 डिसेंबर सांजेच्या 5:30 वरांसावन सुरवात जातली. देखून या अभियानात सगळ्या हिंदू भावांनी वांटो घेवचो अशें आवाहन तपोभूमी गुरुपीठाच्या वांगड्यांनी केल्या. विविध मंदिरांचे पदाधिकारी, विविध आमचे जे हिंदू धर्मामधील जाती जमाती आहेत त्यांचे सर्व पदाधिकारी, त्याच पद्धतीनं वेगवेगळ्या संप्रदायाचे पदाधिकारी आणि असे विविध ज्या आमच्या संस्था आहेत, ज्या धर्म कार्य म्हणा समाज कार्यासाठी कार्यरत आहेत, असे विविध नेते या कार्यक्रमामध्ये आपला सहभाग दर्शवणार आहेत. पूजनीय सद्गुरू माऊलींचा आशीर्वचन आणि हा जो संकल्प पूज्य सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजींच्या अधिष्ठानाखाली आपण घेणार आहोत की गोव्यातील प्रत्येक हिंदू कुटुंबातील एक युवक जो आहे, हा युवक प्रभू श्रीरामचंद्रांच्या कार्यासाठी समर्पित होण्यासाठी जो दिव्य संकल्प आज या म्हापशामध्ये होणार आहे, त्या संकल्पामध्ये अनेक युवा सहभागी होत आहेत आणि या व्यासपीठावरती त्यांचं भव्य दिव्य दर्शन आपल्या सर्वांना होणार आहे. त्यामुळे ह्या चलो अयोध्या या कार्यक्रमाअंतर्गत आपल्या सर्व पत्रकारांच्या मार्फत समस्त हिंदू बांधवांना आम्ही आवाहन करू इच्छितो की मोठ्या संख्येने आपण या दिव्य कार्यक्रमामध्ये सहभागी होऊन हा जो प्रभू श्रीरामचंद्रांच्या मंदिर स्थापनेचा उत्सव जो आहे, हा उत्सव साजरा करण्यासाठी आपण घरोघरी जनजागृतीपर कार्यक्रम करणार आहोत आणि त्याची सुरुवात 17 डिसेंबर रोजी होणार आहे. आणि ही जी या कार्यक्रमाची रेलचेल जी आहे ही 22 जानेवारी पर्यंत चालणार आहे आणि 22 जानेवारी रोजी हे त्या दिवशी प्रत्येक हिंदूंनी आपल्या घराघरामध्ये काय काय करायचं आहे, कुठल्या पद्धतीने हा उत्सव साजरा करायचा आहे, ही माहितीही या कार्यक्रमामध्ये देण्यात येणार आहे. पूज्य सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजांना या मूर्ती प्रतिष्ठापनेचं विधिवत उद्घाटन आपल्या निमंत्रण आलेलं आहे. त्यामुळे पूज्य सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजांची पावन उपस्थिती या मंदिर स्थापनेला लाभणार आहे आणि त्या अंतर्गत या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जनजागृती व्हावी आणि बहुसंख्य हिंदूंपर्यंत हा जो प्रभू श्रीरामचंद्रांचा विषय जो आहे तो पोहोचावा म्हणून चलो अयोध्येच्या अंतर्गत या कार्यक्रमाचं आयोजन आहे. आपण सर्वांना या पत्रकार परिषदेच्या निमित्तानं आवाहन करू इच्छितो की जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा विषय आपण पोहोचवून प्रभू श्रीरामचंद्रांची सेवा जी आहे, आपण सर्व हिंदू म्हणून या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होऊया आणि पूज्य सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजांचे आशीर्वाद प्राप्त करूया, एवढं सांगतो.
टी टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणे